नमस्कार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाचेर हांव प्रणिता रेडकर तुमकां येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी नजर मारूं ह्या हेडलायन्सांचेर. गोंयांत 4 ते 5 जुना मेरेन पावस दाखल जावपाची शक्यताय, हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास. निमाणे कडेन कोलवा खाडी नितळ करपाचें काम पुराय जालें. थळावा आमदार आनी अधिकाऱ्यांनी केली कामाची पळोवणी. पेट्रोल, डिझेल आनी घरगुती गॅसीचे दर देंविल्ल्यान सामान्य जनतेक मेळ्ळी थकाय. लोकांनी दिलो पेट्रोल किमती देंवोवपाच्या निर्णयाक येवकार. मात 25 रुपयांनी देंवोवपाची लोकांची अपेक्षा. करमळच्या कम्युनिदादाचेर बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसाची अध्यक्ष म्हूण वेंचणूक. आनी दिवचलच्या रस्त्यांचेर अनवळखी लोकांनी कोयर उडयल्ल्यान थळावे लोक बेजार. आनी आतां खबरो विस्तारान. मॉन्सूनाचो पावस अरबी समुद्रांत दाखल जाल्ल्यान मॉन्सूनाच्या प्रवासा खातीर अनुकूल वातावरण निर्माण जाला, अशी म्हायती हवामान खात्यान दिल्या. दक्षिणे कडल्यान प्रवास करतना मॉन्सून अरबी दर्यांतल्यान आनी श्रीलंकेच्या दर्यादेगेर दाखल जाला. गोंयांत 4 ते 5 जून मेरेन पावस दाखल जावपाची शक्यताय आसा, असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. वेळा परस 6 दीस आदीं मॉन्सूनाच्या वारे चड जाल्ल्यान फुडले 2 दीस केरळांत पावस पडटलो, असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. उदका स्त्रोत खात्या अंतर्गत कोलवाची खाडी नितळ करपाचें काम सुरू केलां. बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसान ह्या कामाचें उक्तावण केलें. कितलींशींच वर्सां ही खाडी कोयरान बुरशी जाल्ली. पावसा दिसांनी ह्या खाडयेचें बुरशें उदक दर्यान वयतालें. ह्या खाडयेचें प्रदूशण थांबोवपाक कितलींशींच वर्सां यत्न चल्ल्यात. आयकॉनिक बीच म्हूण देशभर नांव आशिल्ल्या कोलवा बीच ह्या खाडयेक लागून घाण जाताले. आतां आमदार वेन्झी विएगसान ही कोलवाची खाडी पावसा पयलीं निवळ करपाचे यत्न करीत आयतारा निवळ करपाच्या कामाक हात घातला. खाडी निवळ केल्ल्यान लोकांच्या प्रश्नांक थाकाय मेळटली, अशें आमदार वेन्झी विएगसान सांगलें. आदल्या आमदारांक कडल्यान खूब तेंप उरिल्ली कामां हातीन घेवपाचे आपलो यत्न आसा. आतां ही कामां बाणावलेचो आम आदमी पक्षाचो आमदार वेन्झीच चलयता. वेन्झीन पेडा बाणावलेचो नालो निवळ करपाचें काम हालींच पुराय केलां. वाडट्या म्हारगायेन बेजारिल्ल्या लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. केंद्रीय अबकारी कर उणो केल्ल्यान पेट्रोल आनी डिझेलाचे मोल सवाय जाल्यात. पेट्रोल 9.5 रुपयांनी जाल्यार डिझेल 7 रुपयांनी सवाय जाला. उत्तर गोंयांत पेट्रोल 97.90 रुपया जाला, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 97.75 रुपया जाला. तशेंच उत्तर गोंयांत डिझेल 90.44 जाला, जाल्यार दक्षिण गोंयांत 90.29 रुपया जाला. पेट्रोल आनी डिझेलाचेर अबकारी कर कमी करपाच्या सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून केंद्राच्या तिजोरेक 1 लाख कोटी रुपयांचो फटको बसतलो. आतां राज्यांनी पेट्रोल आनी डिझेला वयलो कर उणो करचो, अशी आस्त केंद्र सरकारान उक्तायल्या. केंद्र सरकारान घरगुती LPG सिलिंडराचेरूय 200 रुपयांचें अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतला. ताका लागून आतां सिलिंडराचें मोल 200 रुपयांनी उणें जाल्यात. हें अनुदान वर्सभरांतल्या 12 सिलिंडराचेर दितले. हें मोल रोखडेच लागू करतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम हांणी ही घोशणा केल्या. हाचो फायदो 9 कोटी उज्ज्वला येवजण धारकांक जातलो. त्या खातीर केंद्राक दर वर्सा सुमार 6,100 कोटी रुपयांचो फटको बसतलो.
पेट्रोल डिझेलाच्यो किमती देंवोवपाच्या निर्णयाचें लोकांनी स्वागत केलां, मात लोकांक किमती आनीकय देंवयल्ल्यो जाय. लोकांनी पेट्रोल पंपाचेर उमेदीन गर्दी केल्ली. 9.5 रुपया न्हय जाल्यार 25 रुपया तरी देंवोवपाची अशी मागणी आतां लोक करपाक लागल्यात. पळयात वर्षा आश्वेकराचो हो खासा रिपोर्ट. म्हारगायेन बेजार जाल्ले लोक आतां मातशे थंडावल्यात की केंद्र सरकारान पेट्रोल डिझेल आनी सिलिंडराचेर जो टॅक्स लायिल्लो तो आतां खंय तरी कमी केला. पेट्रोल 9.5 रुपया जाल्यार डिझेल 7 रुपया देंवयला आनी सिलिंडर 200 रुपया. चलात तर आमी आतां लोकांचें मत जाणून घेवया. म्हाका दिसता ही बरीच मूव आसा सरकाराची, कारण जे फ्यूल प्रायसीस वाडिल्ले एक सामान्य मनशाक तांचो बजेट सदांच हालिल्लो आनी ना जाल्यार इट इज रिपरकशन्स भरपूर आसता. पेट्रोलाच्या प्रायसाचेर ट्रान्सपोर्ट, फ्रेट आनी मागीर आमची भाजी, दूद हाजो प्रायसीस वाडटा. सुदैवान ह्या मातशें कमी जाला, मातसो तरी तांच्या पॉकेटाक मातशी चणचण भाजची ना तितली. फुडाराक पळयता की स्टेट गव्हर्मेंटांनी मातशें कमी केल्लें जाल्यार आनी बरें पडटलें. टॅक्स कमी आशिल्लो ज्या खातीर आमकां देशभरान सगळ्यांकीन कमी पेट्रोल हांगा मेळटालें, पण कालांतरान तें वाडिल्लें. राज्य सरकारान थोडो मातसो हें केलो जाल्यार थोडो प्रायस आनी कमी जातलो. ते सरकारान डिसिजन घेतला तें बरें घेतलां की आतां ऑलमोस्ट पेट्रोलाची रेट वाडला, सो तरी पण आनी सरकार मातशें कमी करूंक जाय, कित्याक इट्स ऑलमोस्ट लायक हाय, लायक ऑल द पेट्रोल्स एंड डिझल रेट्स आर टू मच हाय. And so I think government has taken a good decision about this. So I also request government to take a more better decision than this. So reduce at least 15 to 20 rupees so that it becomes comfortable for everyone and general public also. म्हणजे पेट्रोल एक्चुअली कमी करपाकूच जाय आसलेलें, कित्याक तें एसेन्शियल जाता. पण आतां सद्या कमी केलां ओके आसा, पण हांव एक्सपेक्ट करता की आनीक कमी करपाचें, मातशें तरी कमी करपाक जाय. एसेन्शियल आसा तें आमकां गरज आसा तेच कित्याक वाडयतात तें म्हाका क्वेश्चन मार्क व्हडलो मेन आसा. आमचे एसेन्शियल आसा ते तरी एक्चुअली तेंच्यांनी कमी दवरपाक जाय, बाकीचे तुमी वाडयात कितें वाडोवंक जाय तें. केंद्र सरकारांचो काल निर्णय घेतला ताचेर लोक भरपूर खुश आसात. कारण म्हणजे तुमकां हांगा दिश्टी पडटलीच लोकांची भरपूर तरेन सारकी गर्दी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. करमळच्या कम्युनिटी यादीचेर बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगास अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयला. करमळे कम्युनिदादच्या वांगड्यांनी वेन्झीन बिनविरोध वेंचून हाडला. 22 तारखेर जाल्ल्या वेंचणुकेंत वेन्झीक वेंचून हाडला. वेंचणुकेंत कम्युनिदादेचे भांडारी म्हूण रोशा कुलासो आनी सचीव म्हूण आग्नेलो हाका वेंचून हाडला. जॉन विएगस तात्पुरतो उपाध्यक्ष, जोझफ विएगस तात्पुरतो सचीव आनी आंतोनियो मास्कोरेनस हांची तात्पुरतो भांडारी म्हणून नेमणूक जाल्या. करमळेची गेल्ली समृद्धी परत हाडपाक करमळेक भाताचो सांठो आसपी गांव आनी सुपीक जमनीचो वाठार म्हणून नांव परत एक फावट मेळोवन दिवपा खातीर येणावळ मंत्र्या वांगडा मेळून यत्न करतलो अशें उतर नवो अध्यक्ष वेन्झी विएगासान दिला. कम्युनिदाद जमनीचेर जाल्ले अतिक्रमण थांबयतले. बांद, बंदारे, खाजना आनी शेतां परत एक फावट पाचवी करपा खातीर यत्न करपाचें उतर नवो अध्यक्ष वेन्झीन दिला. पाजवाड्याच्या माथ्यावयर दिवचलमय रस्त्याक जोडून शारांतल्या इतिहासीक नमजुग्या कडेन वचपी रस्त्याचेर सद्या अस्वच्छतायेचें दर्शन घडटा. नमजुगे आनी वास्तू कडेन वचपी रस्तो आर्कोलॉजी खात्यान संरक्षीत केला. तरी लेगीत कोयर कांय ह्या रस्त्यांची फाट सोडिना. सद्या ह्या वाठारांत प्लास्टीक तशेंच सुको आनी ओरो कोयर सांचला. हो कोयर कुसून सद्या वाठारांत घाण पाताळ्ळ्या. कोयरांतले पिड्ड्यार खाद्यपदार्थ खावपाक गोरवांचोय वावर वाडला. हो कोयर खंयच्यान आनी कोण उडयतात त्या विशीं कळपाक मार्ग ना. कोयर नगरपालिके कडेन दिवचो, लोकांनी कोयर हाडून उक्ताड्यार उडोवचो न्हू अशी विनवणी नगरसेवक विजय कुमार नाटकरान केल्या. आम्ही दिवचले पूर्ण स्वच्छ करपाचो
प्रयत्न चालू आसा. तरी पूण हांगा आमचे लोक थोडेशे कचरो हाडून उडयत आसा. की हांव म्हणटा लोकांक विनंती करता की तुमी कितेंय आसात, जर कचरो तुमचे कडेन आसा जाल्यार आमच्या नगरपालिकेन येवन आमच्या नगराध्यक्षाक मेळा, आमच्या चीफ ऑफिसराक मेळा आनी तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सांगा. म्हाका दिसता हो कचरो दिवचोच जो न्हू जाल्यार हो मयळ गांवचो आसतलो. म्हळ्यार हांव म्हणटा मयळचे सुद्दां गांवांतले लोक जे आसा आतां सगळे कडेन कचरो घेता. तुमी तुमच्या पंचायतीन विचारा आनी कचऱ्या बद्दल सामकें बरें रावा. लोक म्हणटा कितें सुशिक्षीत, हांव म्हणटा जर म्हाका दिसता की शिक्षण आसून उपयोग ना, संस्कार जाय. तुमचे बरें शिकला आनी तुमी जर अशें कचरो उडयता आनी प्लास्टीकचो वापर करीत आसा जाल्यार कितें फायदो. म्हणून हांव लोकां कडेन विनंती करता परत एकदां आनी हात जोडून विनंती करता की तुमी कचऱ्या बद्दल सामकें हें करा, म्हणजे वेवस्थीत कचऱ्याचें वेवस्थापन करा. फोंड्या सावन अटल सेतू वयल्यान पणजे येवपी रस्तो आतां पुराय जाला. मात सांता मॅनिकॉत जेट्टी कडल्यान सुमार 200 मीटर रस्त्याचें काम आजून मेरेन पुराय जावंक ना. फाटल्या 1.5-2 वर्सां सावन ह्या रस्त्याचें काम आडखून उरलां. ह्या आडखून उरिल्ल्या रस्त्याचें काम केन्ना पुराय जातलें काय असो प्रश्न फोंड्याच्या प्रवास करपी प्रवाशांक उपरासता. हो अर्दवट आशिल्ल्या रस्त्याचें काम पुराय केल्लें जाल्यार प्रवाशांक बरें पडटा आसलें अशें तांचें मत. देऊळवाडो मांद्र्या वाठारांतलो प्रकाश पेडणेकर ह्या शिल्पकारांत आपल्या हस्तकलेंतल्यान वेगवेगळ्यो साईबाबाच्यो, गौतम बुद्धाच्यो तशेंच शंकराच्यो मुर्त्यो केल्यात. तांच्यो ह्यो मुर्त्यो युरोप तशेंच इंग्लंडांत लेगीत पावल्यात. दर वर्सा सुमार 5000 तुळशी वृंदावन ते तयार करतात. सिमेंट आनी फायबर वापरून ह्यो मुर्त्यो तयार करतात. शेजारच्या वाठारांतल्यान तशेंच महाराष्ट्रांतल्यान भरपूर लोक खासा ह्यो मुर्त्यो पळोवपाक येतात. ही कला शिकली जाल्यार तातूंत भरपूर फायदो आसा अशें शिल्पकार प्रकाश पेडणेकरान सांगलें. ठाणे पंचायतींतल्यान सुल्ला गांवांत फाटल्या 3 दिसां सावन लायट नाशिल्ली. ताका लागून थळाव्या लोकांनी शुक्रारा वाळपय वीज कार्यालयाक भेट दिवन ह्या संबंदान खर तिडक उक्तायली. जो मेरेन वीज पुरवण जाग्यार पडना तो मेरेन थंयच बसून रावपाची शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्ली. हाची गंभीर दखल घेवन वाळपय वीज कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या संदर्भात ताकतिकेन हालचाल करून वीज वाहिन्याचे दुरुस्ती काम हातान घेवन शुक्रारा मध्यान राती मेरेन वीज पुरवण सुरळीत केली. मजगती ठाणे ते रिवे ह्या वाठारांतल्या रानांतल्यान वचपी विजेच्यो सरयो पोरण्यो जाल्यात. ताका लागून परतून वीज पुरवण खंडीत जाता. हाचो वायट परिणाम रिवे, गोळावली, दोंगुल्ले, सुल्ला गांवांचेर जाता. ताका लागून ह्या गांवांक बंच केबल वरवीं वीज पुरवण करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. दिवचलच्या रोट्रॅक क्लबान कलांगण द गोवा झोन कल्चरल फेस्ट प्राईड बँकवेट्स दिवचल हांगा 15 मे 2022 ह्या दिसा दुसरी आवृत्ती घडोवन हाडली. रोड ट्रॅक्टर रोहन नायक, रोड ट्रॅक्टर निशिता पेडणेकर, दिवचल रोड ट्रॅक क्लबाचो अध्यक्ष रोड ट्रॅक्टर सिद्धांत शेटये, इव्हेंट कोऑर्डिनेटर रोड ट्रॅक्टर ऋतुजा पावसकर, क्लब सांस्कृतिक अध्यक्ष रोड ट्रॅक्टर सिद्धार्थी परवार आनी सचिव रोड ट्रॅक्टर सुरग्रद कामत हांच्या हस्तुकी कल्चरल फेस्ताचें उक्तावण जालें. ग्रुप डान्स, डुएट सिंगींग, क्राउड पुलर, फेस पेंटिंग, फॅशन शो, ट्रेजर हंट, मिस्टर अँड मिस कळंगन, रील सर्त, बाहुबली, डिबेट अशा वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन ह्या वेळार जाल्लें. रोड ट्रॅक क्लब ऑफ पेंजीम, रोड ट्रॅक क्लब ऑफ म्हापसा, रोड ट्रॅक क्लब ऑफ वास्को दा गामा, रोड ट्रॅक क्लब ऑफ मारगांव आनी रोड ट्रॅक क्लब ऑफ फोंडा हे क्लब ह्या सर्तींनी वांटेकार जाल्ले. रोड ट्रॅक क्लब ऑफ म्हापसाच्या रोड ट्रॅकर अमे वारेरकर आनी रोड ट्रॅक क्लब ऑफ पणजेच्या रोड ट्रॅकर इराम खत्री हांकां अनुक्रमान मिस्टर आनी मिस कळंगणाचो ताज पोश फावो जालो.
ही चॅम्पियनशीप रोड ट्रॅक क्लब ऑफ पणजेन जिखली जाल्यार उपविजेता रोड ट्रॅक क्लब ऑफ म्हापसा थारले. बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हाणें बाणावलेच्या चलयां खातीर स्वताची राखण करपाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ही कार्यावळ बाणावलेच्या मार्या सभाघरांत जाली. बाणावले वाठारांतल्या वट्ट 7 शाळांनी 8वी, 9वी आनी 10वेच्या विद्यार्थ्यांक स्वताची राखण करपाचे प्रयोग दवरतले अशें आमदार वेन्झी विएगसान सांगले. स्वताची राखण कार्यावळी फाटली संकल्पना म्हळ्यार फुडले पिळगेन समाजीक विरोधी घटकांक भियोवपाक जायना अशें ताचें मत. My manifesto before I got elected that women's safety is paramount. We have got our sisters, we have got our children, we have got our wives, we have got our mothers. We are born out of a woman, but there are some anti-social elements today that who will make noise when someone is treated badly, and they are involved in lot of atrocities against women. And because of political misuse and political misuse of power, these anti-social elements get away. So the only way to stop atrocities against women, to stop rape happening, is you guys need to fight back. And I see that this huge crowd what is there today is an amazing crowd. We are going to do this self-defense classes for 8th standard, 9th standard and 10th standard. गोंय हस्तकला गांवगिरो वाठार आनी लघु उद्योग महामंडळाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा मुख्यमंत्र्यान बसका घेतली. ह्या वेळार महामंडळ राबयता त्या येवजण्यां विशीं मुख्यमंत्र्यान नियाळ घेतलो. महामंडळाच्या उत्पन्नान वाड जावची म्हण वेगवेगळ्यो उपक्रम महामंडळान चालीक लावपाचो आदेश ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिला. तशेंच तारखो आनी कुमार काम शिकपाचे प्रशिक्षण सद्याच्या कामगारांक दिवपाचो निर्णय ह्या बसकेन घेतला. बायलांक रोजगार दिवपी उपक्रम महामंडळान चालीक लावचे अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या बसकेन अधिकाऱ्यांक सांगलें. केंद्र सरकारान घरगुती LPG सिलिंडराचे 200 रुपयांचे अनुदान दिवपाचो निर्णय घेतला. ताका लागून आतां सिलिंडराचें मोल 200 रुपयांनी उणें जालां. हे अनुदान वर्सभरांतल्या 12 सिलिंडरांचेर दितले. हे मोल रोखडेच लागू करतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी ही घोशणा केल्या. घरगुती वापराच्या 12 सिलिंडर मेरेन 200 रुपया प्रति सिलिंडर अनुदान दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. हाचो फायदो 9 कोटी उज्ज्वला येवजण धारकांक जातलो. त्या खातीर केंद्राक दर वर्सा सुमार 6100 कोटी रुपयांचो फटको बसतलो.
मायनिंग पिटांतले उदक उस्तुपाचें काम सुरू जाला. पिसुल्ले उपरांत आतां सोमारा बिचोलच्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक काडपाचें काम सुरू करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. कांय वेळचीक 2 ते 3 मायनिंग पिटां सोडून हेर पिटांतले उदक उसपप सहज शक्य आसा, अशी माहिती आपणाक जलस्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडल्यान मेळ्ळ्या, अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. मायनिंग पिटाचेर ऑलरेडी आमी कलेक्टरान आमचे थंयसर लोकल डेप्युटी कलेक्टर्स आनी हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करप सुरवात केलें. तितूंतले एक 2-3 रिस्की आसात. हांवेंय इन्स्ट्रक्शन दिलां. आमचे WRD वर्किंग ऑलरेडी एका मायनिंग पिटाचेर आमी पंप लायलो पिसुल्ले, दुसऱ्या मायनिंग पिटाचेर बिचोले. सोमार पर्यंत आमी पंप लायता आनी सोमार पर्यंत आमी डिवॉटरिंग करपा खातीर सुरू करतले. फाटल्या म्हयन्यान धुकमाकूळ घातल्या उपरांत आडवेळा पावसान परत एक फावट उरिल्ल्या सुरिल्ल्या वांयगण शेतांचो धूप केला. सेगीत 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून तयार जाल्ले मये वाठारांतले भात पीक चिखला भरवण जाला. शेतां लुवणेच्या वेळार पावसाचेर सावर आयिल्ल्यान शेतकार हुस्क्यात आसा. लुवपाची आनी मळपाची तयारी चलिल्ली आसतनाच पावसान शिवर घालो. आणि म्हणून आमी वेगवेगळ्या पातळ्याचेर हे सरकाराक दाखोवन दिलां. आमचे कृषी अधिकारी आसले तांकां निदर्शनाक हाडून दिलें आनी कोर्टानूय काही निर्देश दिल्ले आसा आमचे एके केसीन की हे डिसिल्टिंग आहा तें करणे गरजेचें आसा. म्हणून सरकाराक तेजी अजुनूय जाणीव जायना की हे कितलें गरजेचें आसा. आयज मातसो जरी पावस पडलो हें उदीक हांगासर तुंबल्या उपरांत ही शेताची सगळी आयज नासाडी जाल्ली आसा. जवळ जवळ 100 क्विंटल भात जें आसा तें जमीनदोस्त जाल्लें आसा आनी प्रत्येक शेतकाराक म्हाका दिसता कितलेशेंच हें नुकसान जें आसा तें सोंसचें पडलां. आतां तेंचो उदरनिर्वाह जो आसा तो ह्या शेतांचेर जातालो जाल्यार तो कसो जातलो हो प्रश्न चिन्ह आतां फुडें आसा. सबंद पावस आनी फुडलो गीम पर्यंत जें आमकां भात हें पावताले घेवपाक, त्या शिवाय आमी काही विकताले बी जाल्यार तें आयज आमकां सगळें ना जाल्लें आसा. सगळें भात हे पळय कोमेल्लें आसा हांगासर आनी हें दिश्टी पडटा की जें भात जमनीक लागलें तें सगळें कोम अशें येयल्लें आसा आनी ताका लागून हें भात सगळें पिड्ड्यार आसा. राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक आशिल्ल्या मेर्शेच्या खाजन जमनींतल्यान खारफुटी तोडपाच्या प्रकरणाची नोंद घेत नगर नियोजन खात्यान कारवाय सुरू केल्या. त्या खातीर कूळ संघटनेचेर गुन्यांव दाखल केला. ही जमीन कम्युनिदादाची मात तिचो उपेग कुळकार करतात. 29 खारफुटीची झाडां कापल्यात अशें पळोवणेन दिसून आयलां. माझी 2 शेतां हांवें शेतकार कमिटीचे वयल्यान उलयतां की जेन्ना पळय अशें दिश्टी पडटा हे आमचे कोमिटेचे बांद आहा, प्रायवेट बांद आहा आनी ते शेतकारांक वचपाची वाट आसता. ते वाटांचेर तेणी हात लावंक मेळना. ते बांद लोकांक क्लीन करून दिवंक जाय. पूण तेणी हांगा सगळीं झाडां वयर मारल्या, प्रायवेटी झाडां मारल्या. बरी झाडां आसली पयलीं आमची शेतकाराची डिफेन्स आसली ओपन ती झाडां मारून तुका हांगा दिश्टी पडटा. पणजे अटल सेतूच्या पुलापोनाक गाडयांची गचमुड्डी पळोवपाक मेळटा. गिमाच्यो सुटयो आशिल्ल्यान गोंयांत भोंवडेकारांची संख्या बरीच वाडल्या आनी तशें पळोवंक गेल्यार पणजे शारांत सांजे वेळार हरशीं म्हूण बरीच गर्दी जाता. दिसा वेळार येरादारी पुलीस लोकांक तालावा घालपाक उबे आसतात, मात येरादारी नियंत्रणान दवरपा खातीर चुकोन थंय कोण आसता. हांगसर सिग्नलांची लेगीत सोय ना. अदीं मदीं फोणकुलाय पडिल्ली पळोवपाक मेळटा. हाका लागून पणजेकार तशेंच पणजे कामा निमतान आनी भोंवडी करपाक आयिल्ले लोक विटल्यात. रातच्या वेळार हांगासर जाल्ली गाडयांची गर्दी पळोवन कदंबा बशीचो एक ड्रायव्हर रस्त्यार शिरकल्ल्या गाडयांक वाट सोडयतना दिसलो. ही जबाबदारी ताची न्हय, मात समाजीक लागणूक म्हूण ताणें केल्ल्या ह्या वावराची आमी नोंद घेतात. तशेंच ह्या सुवातेर एका येरादारी पुलीस नेमचो अशी मागणी लेगीत करतात. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हाच्या मुखार तुमच्या मुखार येतले सडेतोड नायक ही कार्यावळ. त्या खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.